मोगाच्या भाव भयणींनो, भगत जियोंग आपल्या पुस्तकांत 3ऱ्या वर्सांत 16व्या वळींत अशें म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्याच एकल्याच पुताक दिलो, जो कोण ताचेर भावार्थ दवरता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. आमी ही उतरां जायते पाटी आयकल्यांत, नियाळ केला आनी नियाळ करून आमी आमचें जिवीत बदलना. पण आजच्या दिसा आमकां ह्या उतरांचो खरो अर्थ मेवता. भगत पावलू फिलिपकारांक अशें म्हणटा, फिलिपकारांक सांगता की जेजूचो स्वयं गॉड्स नेचर आदी कसो आसलो, आनी जो आमकां म्हणटा हो स्वयं म्हणजे एक शब्द जो आदी फुडेंच आसलो, पूण आमकां खातीर आमच्या खातीर हो शब्द मनीस जालो, खालतो जालो आनी आमचो सारको जावन सादें जिवीत सारलें. ताणें आपलें जिवीत बापाचे येवजणे प्रमाणे सारलें आनी जिवीत सारतना ताका खूब कोश्ट दूख सोंसूंक पडलें. कसलें कोश्ट दूख जायत हाची खबर आमकां पयल्या वाचपाक मेळ्ळ्या. पयलें वाचप घेतलां प्रवादी इसायासाचें. हो प्रवादी सुमार 3 शेंकडी आदी 700 BC जिवोच्या आदी जिवीत सारलें जालें. तरी पूण तो देवाच्या कोश्टांची खबर सांगता आनी तो कितें म्हणटा, हो देवाचो सेवक ओगेपणान आपलें तोंड उगड नासतना कोश्ट दूख सोंसता. तें पयल्या वाचपाक आयकलां. देवान आमचो इतलो मोग केलो, आपल्या पुताक संवसारांत धाडून आपल्या पुताक कोश्ट दूख सूख दिलें. कसो जाता कोश्ट दूख आमी ते 3ऱ्या वाचपाक आयकलां. आज जो भाग आमी वाचला तो शॉर्ट फॉर्म दाखयलो भाग, जो मार्कू ज्योच्या कोश्टांचो इतिहास सांगता. आनी ह्या भागांत आमी 2 वस्तू पळयल्यात. पयली म्हणजे जेन्ना पिलात ताका खूब प्रश्न विचारता आपल्याच जिविताची, जेजू शांतपणी ओगेपणी रावता, काय ते कांय म्हणना. जेन्ना हे दुस्मान ताचे भोगलांना घालतात तेजो कांय म्हणना. आयज सांगलेलें हो सेवक ओगेपणी तोंड उगडूसतना कोश्ट दूख सोंसतलो तें आमी पळयलां. मागीर आमी मार्कू सांगता की जेजून आपल्या खांदो कुर्सार घेतलो आनी कुरीसच्या बरोबर वचूंक लागलो. आनी शेवटाक ताच्या दुस्मानांनी जेजू कुर्सान मारलो. हे वेळार ताचे शीस खंय आसले तरी तुमी जाणा की एकल्यान ताचो घात घेतलो, पयशां खातीर घात घेतलो. दुसऱ्यान ताका 3 फावटी नाकारलो आनी बाकीचे शीस ताका सोडून गेले. आनी जेजू म्हूण चिंतालो की बापायन ताका सांडला म्हूण, पण अशें घडोवंक ना. मुखाचे बाबा खरेंच देवान आमचो कितलो मोग केलो की आपल्याच पुताक मनीस केलो आनी मनशान खूब कोश्ट दूख सोंसलें. आजच्या दिसा आमी नियाळ करुया. जेन्ना आमच्या जिवनांत कोश्ट दूख येतात ते आमी देवाक शिणायतात वो ओकेपणीन सोंसणीकायेन ते स्विकारतात. आमचे इश्ट आहात ते जेन्ना आमकां कोश्ट दूख येतात आमी इश्ट खंय आसतात, आमकां आदार दितात वो पळोवन वेतात. थोडो वेळ शांत रावन आमी जी खबर आजची आसा आयकल्या तेचो नियाळ करुया आनी देवान आमकां शक्ती दिवंक, आदार दिवंक, जेन्ना आमी कोश्ट दूख सोंसता त्या वेळार आमकां आदार दिवंक, नम्रतायेन सोंसूंक आज आमी देवा लागीं मागुया.